विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मयेच्या श्री महामाया देवस्थानांतल्यान कळस बिरेस्तारा भायर काडलो. 9 दीस हो कळस गांवांत भोंवता आनी गांवांतल्या लोकांक कौल दिता. वर्सा पद्दती प्रमाण जात्रेच्या आदीं कळस भायर काडटात. आयचो उत्सव पंचमीचो कलोत्सव हो आयज 6 वाजता महामाया देवळांसून आगमन जालें भायर काडलो गेलो वता आनी तो मोड आसता थंयसून तो मागीर तेजे माथ्यार घेवन गाणे घातले वयता आनी थंयसून नाचत नाचत तो केळबाय देवीच्या केळबाय वाड्यार हांगासर त्या देवळा मंदिरान आगमन जाता तेजें थंय दवरल्या उपरांत तेज्या भटजीचे हस्ते पुजा जाता. थंयसून परत तसोच कुमारवाडा हांगा सातेरी देवळान तेजे आयचो दीस राणे वयता. हो उत्सव म्हणटा तो 9 दीस 9 राती गांवभर म्हणजे पयले दिसा जो वयता तो शेकेरी हडणवाडी आनी चिमोलवाडा थंयसून चिमोलवाड्या पावल्या उपरांत थंय एक रात रावता. तसोच दुसरे दीस गांवकरवाडा भावकळ साश्टीवाडा आनी वांयगणे नाचत गाजत अशा 3 घरवडी कडेन थंयसर तांकां कौल प्रसाद दिवन तो देवळान तो केजोबाचें देवूळ अष्टमीचे थंयसर सगळे मुळगांवकार ग्रामस्थ गांवकार बिचोलकार ग्रामस्थ गांवकार शिरगांवकार ग्रामस्थ गांवकार आनी वांयगणे आनी मये ग्रामस्थ गांवकाराचे थंयसर बड्डेकार अशे थंयसर मोडीचे थंयसर कौल प्रसाद लायलो वयता. तसोच वयर राना मार्गी रानानसून तो कुमारवाड्या हांगासर येता आनी त्या दिसा कुमारवाड्याची घरां प्रत्येक घरांनी वचून थंय कौल प्रसाद जाता. मागीर तो अर्दावड्या हांगासर रावता. अर्दावड्या जाल्या उपरांत 5व्या दिसा जो अर्दवाडो तीर्थबाग जांबूळबाग अशें करून केळबाय वाड्यार उरता. केळबाय वाड्यार जाल्या उपरांत मागीर 7व्या दिसा केळबाय वाडो भटवाडी देवूस भटवाडी तसोच कॉलनी अशें भोंवन वचून तो गांवकरवाड्या परत रावता. भटवाडी रावता आनी भटवाडी रावल्या उपरांत आमी 10व्या दिसा अशें जेच्या परब घरांनी थंयसर त्या गांवकरवाड्यान खूब आसा आनी तेंच्या कडेन मातसो जास्त वेळ रावता आनी थंयसर निमाणी गाडपुरसाचें एक मंदीर आसा त्या थंयसरूय तेंचो कौल प्रसाद जाता आनी अशी थंय गांवकरवाडची घरां घेवन निमाण्यो दारूबाजाच्या सोगलान थंयसर मागीर परत मंदिरान गेलो वयता. असो हो 9 दीस मोठ्या थाटान गाजत गाजत असो महाया पंचमायेचो